कोणी आईची सुवार्ता कोंकणींत वाचूं वा हेर भासांनी वाचूं वा मूळ ग्रेक भाशेंतच वाचूं, एका सवालाक जाप सुवार्तेंत दिवंक ना. कित्याक ती झळकता. दाखल्याक 8 बागींची गडावळ पळया. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचे. हे सर्गींचे राज कोणें दिवचे? जाप ना. रुदन करतली कितली भागी तांकां बुजवण मेळटली. बुजवण दिवची कोणें? देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी ताणेतात ती कितली भागी ती दादोशी जातली. दादोशी करचें कोणें? अशें हर एक बागी एका भविष्य सूचक नदरेन आमक्या लोकांक बागी म्हणून वलायता. भागी करचें कोणें म्हूण सांगना. हाका जाप कळीत ना म्हणून न्हय. हे एक सुवार्तेंतलें लिपतें पूण परगट सत. देखून कोंकणी वांजेलांत भाशांतरकार दुसऱ्या बागींत सादी बोळीं कितली बागी देव तांकां मुजयतलो म्हूण भाशांतर करता. मूळ पाठांत देव म्हणलें उतर ना, बगार तांकां बुजवण मेळटली अशें आसा. ह्या बागिनी देव एक लिपतें सत. लिपतें तरी उक्त्यान तें सांगूंक ना, तरी तें परगट रितीन आमकां कळीत आसा. हांगा विवरिल्ल्यो मनशा परिस्थिती सलिसायेच्यो न्हय. दुर्बळकाय, रुदन करप, देवाची कुशी करप, दया दाखोवप, समाधान हाडूंक वावरप हें खंयचेय सलीस न्हय. हाका देवाचो आदार जाय. देवाक वळखतल्यांक आनी देवाक वळखतल्यांक मात्र हें साध्य. हे बागी उसारलेले जेजून देखून प्रतिफळ दिवपी देव म्हणपाक इंबू मेळटा. स्वर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा म्हणली उतरां परत भागी करतलो देवूच आनी 8 बागींचे जिणयेक प्रतिफळ दितलोय तोच म्हणून सुचयता.